सो सर्वे जातलेच न्हू, कितलेच जाण पार्टी करतले सर, ओके. तशें काय ना. सो ही सर्वे जाली, पार्टी करतली, कितें जातली, मायकलाक दिवपाची गरज आसा. ना सर्वे म्हणजे कितें, एवरी पॉलिटिकल पार्टी डज सर्वे. सो दे वील डू सर्वे मिन्स कोणाक कोण फुडें आहा कोण फाटीं आहा हे कितें आहा. सॅम्पल्स जे आसता ते 200-300 आसतात, तेजे वयर आसना सॅम्पलान. 300 लोक डिसायड करतलो की तूं खूंय आहा पळय तो, असं करूंक शकना. 2017ची सर्वेचे उलयता. 2017चे सर्वेन म्हाका दाखयल्लो सी कॅटेगरीन हांव जिखलो 3900 वोट्स, आनी कोणाक ए कॅटेगरीन दाखयल्ले ते 4000 वोटांनी शेणले, 5000 वोटांनी शेणले. सो तशें सर्वे वीथ सॅम्पल्स ऑफ 300 and 400 यू कॅनॉट डिसायड टू गिव पुट हिम इन वीच कॅटेगरी. आय डोंट नो हू इज डुईंग सर्वे. I don't rely on surveys. We rely directly doing people's work. तूं लोकांची कामां करशी, तूं लोकांची बरे वायट गजालीक पावशी जाल्यार तुका लोक मत घालता आनी तुका लोक निवडून हाडटा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो, 3 इलेक्शनाक हें तरी पयलां. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो, बार्देस म्हटलें जाल्यार मायकलाचें स्ट्रेंथ कोणाचें नांव म्हणूंक जायना. सो इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन पावता पावता मायकलाचे हात सगळ्याक वयतले ना. आमकां जें कितें जे मनशाक निवडून हाडपाक जाय, जे पार्टी आमकां दितले कॅन्डिडेट, ते मनशाच्या फाटल्यान ताकद लावपाची. खंयच्या हितून कालांगूट सोडीत जाल्यार खंयच्या हितून तुजो आनीक मोग आसा. सगळे कडेन आहा. खंय सो म्हाका खंय काम दितली पार्टी तितले स्वतेर वयतलो कॅन्डिडेट जिखून हाडटलो. पार्टी जिखतली थिंगा मायकलाचें मत आहा पळय थिंगा, तुजी तकली आहा थिंगा. येता ते काळान तुका पावतलें न्हू कितें पळय. बेश्टोच क्वेश्चन करिनाका म्हाका. आनी तुका सांगलें ऑलरेडी की wherever party will send me, I will go and I will see that the candidate wins. We have to give good candidates to the people who will work for the people. तर मांद्रे जावं म्हापशां जावं बारे सगळ्याक आमचे आहा न्हू, पेडण्यासून आमचे बरे मागपी आहा. पेडणे, मांद्रे, लोलये, सालिगांव, कलंगूट, म्हापसा, थिरी सगळ्याक बरे मागपी लोक आहा म्हाजे. आनी ना सांगले ती आतां तांकां तेंचे हितून हांवें काम केलां. आलगांवां कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें काम केलां, प्रत्यक्षान काम केलां. खंय तरी कोणाचे खंयच्या लोकांक पावल्लो हांव, त्या स्कुलाक पावल्लो हांव, त्या घराण्यांक पावल्लो हांव, त्या देवळाक पावल्लो हांव, ते चॅपलाक पावल्लो हांव. म्हणजे हांव तेंच्या दुखान सुखान सहभाग जाल्लो आहा. त्या हितूनसून म्हाका हक्क आहा थिंगा वचोन लोकांक सांगपाक ह्या मनशाक निवडून हाडा, तुमची कामां जातली, हांव जबाबदारी घेता. अशें जेन्ना आमी म्हटल्यार आमकां लोकांनी मतूय घातला, आमच्या कॅन्डिडेटाक लोक शिकोनूय दिल्या. मायकल इज व्हेरी स्ट्रॉंग इन बार्देस. इट्स नॉट अबाउट स्ट्रॉंग, इट इज अबाउट गिवींग युअर टायम अँड कमिटमेंट टू द पीपल अँड डुईंग द वर्क. आनी ही सगळी तूं पार्टी खातीर जिखून हाडटलो सिटा. ते आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली पार्टीन म्हणजे जालें न्हू, थिंगा पावले. म्हणजे सर्वे फेक, सर्वे फेक जाता ते, कितें सर्वे जाता ते फेक. फेक न्हू. आय टोल्ड यू सर्वेचेर कितले सॅम्पल्स पळयता. आतां सर्वे कोण करता, कोण थोड्यांचे एकदम बरे सर्वे आसता पळय ते दाखयता, नॅशनल मिडियाचेर सर्वे दाखयता इतले सिटांनी ही पार्टी जिखपाची आहा म्हणून, आनी तेंचे सारकें जाता ते. तेंचे सॅम्पलींग खूब आसता. आतां कोण 400 लोकांक मेवता आनी सॅम्पल करता, ताका सर्वे म्हणूंक शकना तूं. इट्स नॉट एक्युरेट. आवर वोटर्स आर 25,000 वोटर्स. So how many people are you going to talk to? How many corners of the constituency you are going to go and talk to? तू चायेच्या दुकानार ती 2 रुपया 3 रुपयाची चाव पिवन तू तुजो कोण सॅम्पल करपाक येयला तो सर्वे त्या दुकानाचेर बसतलो आनी चाव पियेतलो वो ना. ते कोण खंय तरी चोरीसकार जो आहा तेजे सायडीक बसोन लोक कितें उलयता ते आयकतलो वो ना. रिक्षेकार कितें उलयता ते आयकतलो वो ना. पायलट कितें उलयता तो आयकतलो. टॅक्सीवाले कितें उलयता ते आयकतले. म्हणजे ही सॅम्पल जे आहा ही आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून घेवपाची गरज आहा. आनी तेन्ना हो सर्वे रिपोर्ट सारको आसूंक शकता. वेन यू आर टेकिंग मिनिमम 9 to 10,000 सॅम्पल्स. 7-8,000 सॅम्पल्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डिसायड अ फेथ ऑफ द 26,000 वोटर्स. ज्या भाशेन दीस इज वॉट आय बिलीव. त्या 400-500 सॅम्पलांनी तुमी कोण कितें करूंक नाका. आतां सर्वे कोण करता, पूण कोणूय आसो तो, खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसत तर सर्वे सारको जालो म्हणजे पार्टीक कळोन येयलें की हो आतां सिटींग MLA खंय आहा पळय तो
मायकल बाब ज्या भाशेन लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक तुवें शो ऑफ ट्रेन दाखयलो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता तुका बार्देजान 7 सीट आहा एक आमी शेणले काय तूं म्हाका सांग मागीर ताका लागून जाता न्हू एक 7 सीट आमी जिखून येतले खूंय आसूं तूं 7 सिट्साचे उलयलां हांव बार्देजाचे उलयलां 7 सीट जिखून येता पेडणे तालुकाचे 2 सीटात ते दोनूय जिखून येतात ती तूं हाडटा जिखून ना आमी येता म्हणजे आमचे सीट येतले ते BJP ते येतले बार्देजानूय येतले आमची पार्टी जे कॅन्डिडेट दितली ती चिंतूनूच दितली आनी सारके मनशाकूच दितली जो कोण जिखता ताका दितली फायनली यू हॅव टू वीन द सीट एंड गेट युअर नंबर्स मायकलाचे आनी आमचो हातभार तितून आसतलो पार्टीचे सीट जिखून हाडपाक हे हांव उलयलां पळय तें आमचे बार्देज आनी पेडणे तितून आमचो हातभार आसतलो तितून तिसवाडीनूय आमचो हेल्प जाल्यार आमी येतले पूण हांवें आतां सांगलां तें तुका हितूनसून आमचें कावंटींग चालू करतले पूण मायकलाचे हें देखून असेंब्लीचे काय गम ना खंयचे कडेन कितें आनी खूंय वाचता ते पावतले म्हणटा कोवतालो अजूनय स्पेक्युलेशन